बापाच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवूक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस सीझन 4 दायची वर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक प्रणाम आणि बिरी बिरी पावस सीझन 4 आयच्या एपिसोडाक तुमकां आमी स्वागत म्हणटा. येदोळूच आमी हें पैण वर्त्या उमेदीन आदल्या हप्त्यान सुरू जातलें आनी नवीन तालेंतां आज तुमच्या मुखार येतलीं. हांगासर भुरग्यांनी तरणाट्यांनी कविता सादर करतना आमकां एका टॉय शॉपांत भुरग्याक व्हरून सोडिल्ल्या बरी जाता. कित्याक एक ल्हानशें भुरगें त्या टॉय शॉपांत आसतना भोंवतणचे सर्व संगती वस्तू क्युरियोसिटीन पळयता. तशेंच कविता आमच्या भोंवतणी घडतल्या गजालींक एक नव्या अँगलार पळोवंक आनी समजून घेवंक अवकाश दिवचे असले सबार कविता आज आमी तुमच्या मुखार सादर करूंक आयते जाल्यार पयल्यान पयलें ह्या ऑडिशन रावंडांत आमचे वरयणार जावन आसचे कवी मेल्विन रॉड्रिगस हांकां आमी स्वागत म्हणटा. आनी आमच्या सर्व वीक्षकांक येवकार मागचे सवें आयचो एपिसोड आतां आमी सुरवात करता. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. आमचे मुखले कंटेस्टंट हांगासर तयार आसा. तर वीक्षकांनो ताचे विशयान इल्लें जाणा जावया. कशें नांव तुजें? चरिश्मा. काले अर्थ नांवा कांय अर्थ सागी? करिश्मा म्हळ्यार मॅजीक म्हणटात न्ही, मॅजिकल दिसताय. खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं? फोर्थ. ओके. आनी खंयच्या स्कुलांत? माउंट कार्मेल सेंट्रल स्कूल. सांगून आयला इंगी थंय हांव आज दायजी व्हडली टीव्हीर येता म्हणून ना हांगी मुखल्या दिसांनी सांगीत तुवें जायत गी म्हाका टीव्हीर पळय तुजी स्मायल बारीस बीत आसा. खंयची कविता विचल्याय तुवें आज? मुजी मोगाची सावळी. मुजी मोगाची सावळी. मोगाची सावळी. ओके रायट. आनी कोणें बरयल्ली ही कविता? मुजा नानू. नानून. नांव कशें ताचें? रिचर्ड पेरेरा. रिचर्ड पेरेराची नात. ओके बरें. घरांत जसं कवी आसता म्हणटना कविता रक्तांत येता न्ही. आतां तुजो नानू पळयत गी टीव्हीर तुका खंडीत पळयता मू. ओके बरें. हांगासर आमी मुखल्या स्पर्धिकाक सादर करता. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. समेस्तांक मुजे प्रणाम. कवितेचें नांव आसा मोगाची सावळी. कवी रिची पिरेर देरेबेल. सकाळींच्यो आदेसा मुजी मोगाची सावळी मुज्या मुखल्यान वेता. सकाळींच्यो आदेसा मुजी मोगाची सावळी मुज्या मुखल्यान वेता. दोन पारावारा बारा कर्कट्या वाताक फरा पांयां पोंदाली पोवन बसता. निर्वोग नासता हांव तिका गुड्डावन चलतां. दोन पारावारा बारा कर्कट्या वाताक फरा पांयां पोंदाली पोवन बसता. निर्वोग नासता हांव तिका गुड्डावन चलतां. सांज जावन येता हांव खंय वेतां थंय ती येता म्हज्या फाटल्यान म्हाका परत करता. सांज जावन येता हांव खंय वेतां थंय ती येता म्हज्या फाटल्यान म्हाका परत करता. कलूक जाता तरास वाकांत दिसभर म्हाका सांगात दिल्ली म्हजी मोगाची सावळी ना ना नाच ना. कळोक जाता तरास वाकांत दिसभर म्हाका सांगात दिल्ली म्हजी मोगाची सावळी ना ना नाच ना. अशेंच नेमकी जिवीत म्हज्या सुख संतोषा उल्हासा दिसा हांव राजा फाटल्यान म्हजी इश्टांची प्रजा म्हाज्या समाजा. अशेंच नेमकी जिवीत म्हज्या सुख संतोषा उल्हासा दिसा हांव राजा फाटल्यान म्हजी इश्टांची प्रजा म्हाज्या समाजा. येताना कश्टांचो काळू कोणाक म्हजी वळख सावळी सैत मायाक सावळी सैत मायाक. येताना कश्टांचो काळू कोणाक म्हजी वळख सावळी सैत मायाक सावळी सैत मायाक. देव बरें करूं. चरिश्मा कशी म्हळी तुवें तुजी कविता? बरी. बरेकन म्हळी न्ही. बाय हार्ट केलें बरेकन बाय हार्ट केलें. तुजो नानू रिची पिरेर म्हजो इश्ट. आमी पुरा शेजारचे. गोत्ता सागी तुका सांगलां कितें न्ही सांगू ना म्हाका तुवें पळयलां न्ही पयलें. आं कित्याक सांग. आनी आज घरा गेल्ल्या बरें विचार आदल्यो गजाली कितें पुरा खबर आसली त्यो आदल्यो पुरो गजाली काणयो पुरो विचार ताचे कडेन. आं विचारताय मू. आतां सावळी तुज्या मुखल्यान येता. कित्या खातीर मुखल्यान येता? सावळी पडोवच्या जाल्यार कितें जायलें? सन म्हळ्यार कोण?
सूर्य मनशाच्या जिवितान ती तशेंच जाता. आमच्या सांगाता म्हजी हांव मम्मा आसता, डॅडा आसता, ती व्हड व्हड जातात. तूं ल्हान आसतना ती व्हडली आसता. तूं ती व्हड जाता ती आनी प्रायवन जातात. वय गी न्ही वय मू तशेंच मागीर एक दीस ती ना जाता. आमचें लायफ म्हणलें एक जिवीत म्हणलें इतल्याच वर्सांचें म्हणून आसता सदांच एवरेजीचेर. थोडे पडी ती मागीर ना जातात. आमच्या सांगाता ना जातात ती वता. मागीर तुवें तुज्या की तुवें रावचें पडटा. तुवें सूर्य जायचें पडटा दुसऱ्यांक. कळ्ळें न्ही. भोव अपुर्बायेन तुवें सादर केलाय. तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी की ह्या कॉम्पिटिशनांत ह्या वर्सा मात न्ही येवच्या वर्सा ताच्या मुखल्याच्या वर्सा तुवें येयचें. तुज्या मम्माक तुज्या डॅडाक थँक्स म्हूण सांग. आमी म्हळा म्हूण सांग. तुका हर एक फावटी धाडटात न्ही हांगा तुका आनी तुज्या भयणीक. वय मू ती धाडटात न्ही प्रॅक्टीस दितात तुजे ती उमेद भरतात ती. तांकां थँक्स म्हळा म्हूण सांग. देव बरें करूं. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. बरे वीक्षकांनो, तुमकां वळखीचेंच एक तोंड पूण एक डिफरंट वर्शनार हांगासर आयला. कशें नांव तुजें? आशिल केजिया डिसोजा. ओके. हाचे पयलें तूं दोयजी वळ्ळार आयलाय मू? वय म्हजे किसड तूं आयलाय वय मू? वय वय म्हणटा खंयच्या शोंत आयिल्लें तूं? सिंगींग वय जिगी बिगी तारा. वय सो तूं हांगा परफॉर्म करन टीव्हीर तुजे एपिसोड टेलिकास्ट जाल्या उपरांत तूं घरा गेलें, इस्काला गेलें, वाड्यांत, इगर्जेंत आनी लोकांचे रिस्पॉन्स कशें आसता तुका पळयतना? काले म्हणटात ती? तांणी सांगता तुजें सिंगींग मस्त बरें जाता. आमी केद्दाळी पळोवंत आसतात. आनी दुसऱ्या इगर्जेची म्हाका सांगता तूं मस्त सो बीच सिंग करता. दुसऱ्या इगर्जेची सांगतात वय की तुका? म्हाका तो सांगता. बरें बरें वय. सो काही ऑटोग्राफ फोटोग्राफांनी सारतात की तुजे कडेन? तुजे सांगात एक आमी फोटो काडया गी म्हूण कोणी सारले आसा गी? ना तशें ना. म्हणजे इगर्जेची तांचे तुका सिंग करचे तसले फोटो मात फोटो आसात न्हय? ओके बरें. सो तुका एक्सपिरियन्स आसा. कविते विशयान तुका कशें इल्लें इंट्रस्ट आयलें? तूं सिंगिंगांत आसलें मू? वय कविता तुवें जावन येता म्हणलें गी तुज्या डॅडी मम्मीन येता म्हणलें गी कशें? हांवें सांगलें म्हूण हांव एक पाटी ट्राय दिता. लास्ट इयर आयिल्ल्या आंतून न्हय. मागीर हांवें चिंतलें येता ट्राय करया. ओके बरें. आज खंयची कविता सादर करताय आमचे खातीर? नांव कशें? विमाना भितरली ती निमाणी गडी. विमाना भितरली ती निमाणी गडी. बरें. आनी कविता कोणें बरयल्ली? लॅन्सी कार्डोजा ताकोडे. ऑल द बेस्ट. बरें कन्न सादर कर. थँक्यू सर. म्हज्या कवितेचें नांव विमाना भितरली ती निमाणी घडी. कवितेचो बरयणार मनीस लॅन्सी कार्डोजा ताकोडे. ती पळयणारी सुंतुसान उपतली पुण्य नासली विमाना भितरली ती आखरेची कडी. पुण्य नासली विमाना भितरली ती आखरेची कडी. हा कसली कडी ती आखरेची कडी. वड आकंताची उजो लागची आनी उजो पेटची. वड आकंताची उजो लागची आनी उजो पेटची. ती बसली विमानार बसली पुण्य नासली विमाना भितरली ती निमाणी घडी. पुण्य नासली विमाना भितरली ती निमाणी घडी. हा कसली घडी ती निमाणी घडी. वड आकलसाची उजो लागची आनी उजो पेटची. वड आकलसाची उजो लागची आनी उजो पेटची. ती जिवी तरी लांगटा बरी जडली. जोडून जिवी आनी करपून सगळी घडयेन मेली. जोडून जिवी आनी करपून सगळी घडयेन मेली. ती नैसड पातकी विमाना भितर मेल्लेली वा भायर मेल्लेली. आनी आमी न्ही बरे तांचे प्रास बरे. आनी आमी न्ही बरी तांचे प्रास बरी. ही अवघडा असली जागयतात आमकां हर एक पावटी. बदलूंक पातकीची न्ही येवच्या आदी आमची ती निमाणी घडी. येवच्या आदी आमची ती निमाणी घडी. देव बरें करूं. आशेल येस सर. तूं पयलें आमच्या जिगी बिगी तारांक आयलाय. वय सर. आतां बिरी बिरी पावसाक आयलाय. वय वय मू वय. कशें दिसता तुका हांगा येवन? थंय तावन हांगा फरक कसलो? सिंगिंगांत आनी कवितेंत फरक कसलो? ओके म्हाका मस्त लायक जालें कविता सिंगींग. तूं कवितेक पयले फावटी येवचें मू?
नाही हे दुसरे पावटी दुसरे पावटी पयले पावटी केदाळ आयलाय तूं कोंकणी नाटक सभात एक पेटे थंय आयलाय तूं वय 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 भोव सुंदर कर तुजो ताळो सोबीत आसा म्हळ्यार सिंगिंगांत आशिल्ल्यांक ते एक प्रॅक्टीस आसा तरबेती आसता सुडाळाय आनी बरी आसा आयकूंक खुशी लागता तुजो ताळो थँक्यू सर सिंगिंगांत ती तूं बरें नांव केलाय तुवें थँक्यू सर ल्हानपणार बरें नांव केलाय तुजो ताळो सोबीत आसा आनी की असल्या स्पर्धांक तुवें येजय कितें म्हळ्यार मस्त भुरगीं असल्या कॉम्पिटिशनांनी भाग घेता आसतना खंयची बरी खंयची विंसची कविताय इम्पॉर्टंट आसता वय सर आज एक आयच्या काळाक लक्ती जाल्ली एक कविता तुवें मिसली वय सर केदाळ लास्ट विमानाचें अवघड घडिल्लें आयकलां तुवें वय केदाळ अहमदाबाद ताच्या पयलें खंय जाल्लें मँगलोरान जाल्लें म्हणून आसा सांग तुका तूं आशिल्लें कितें दाडा तूं नातल्लें आं तूं नातल्लें त्या दाडा मँगलोरान व्हडलें एक अवघड घडिल्लें तशेंच अहमदाबादान जाल्लें बरीच मंगळूरांग बशपेन घडिल्लें एक व्हडलें पुरा लोक मरण पावल्ले आं ते उडास तुवें जिवे केल्याय आनी आमकां थंय आपूण व्हेलें त्या घडितां मुखार आमच्या दोळ्या मुखार हाडलीं तुवें तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी असलीं प्रयत्न मुखारय तुवें करूंक जाय ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सर Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. बरे वीक्षकांनो पयशिल्ल्या कासरगोड तावन व्हडच्या उमेदीन हांगासर आयिल्ले आमचे मुखेल कंटेस्टंट तयार आसा कशें नांव तुजें रिन्सिया मोंतेरो ओके खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं हांव 6वी क्लासीन शिकून आसा बरें 6वी म्हळें पळय तुवें 6th म्हणून नाय ओके हांगासर तुवें आमची प्रोग्रामां कवितेक संबंदली प्रूफ म्हणी टीव्हीर पळयल्या दायजी वडला वय पळयला पळयत आसताय सो हांगासर येवंक तुका एक कशी उर्बा आयली कोणें सांगलें हें एक तूं ट्राय कर हांगा एक प्रयत्न कर म्हणून कवितेच्या स्पर्धांत म्हाका फर्स्ट म्हाका फादरान सांगलें आमच्या चर्चाच्या हां मागीर आयरीन मॅडम हां तिणें तिणें मागीर सांगलें शिकून ओके आज खंयची कविता तुवें सिलेक्ट केली आई म्हजी कवितेची कविता जावन आसा म्हजी कोंकणी संस्कृती कोंकणी संस्कृती तुका कितल्यो भासो येतात कोंकणी सोडून कन्नडा हां. इंग्लीश मलयाळम मलयाळम येता तुका हिंदी येता हां तुळू तितले इल्ले तूं पॉलिग्लॉट म्हणटात इंग्लिशांत हे बरो शब्द आसा काले म्हणटात पॉलिग्लॉट मस्त भासो कोणाक येतात पळय ताका ओके आता तुजे तालेंत ती बरे रितीन पसळून दी अपूर्बायन तुवें हांगासर कविता सदर करूंक आसा कोणें बरयल्ली कविता तूं सदर करताय ह्या कवितेचे कवी जावन आसा जेवी सिकेर बरें ओके ऑल द बेस्ट हांवें सादर करची कविता जावन आसा म्हजी कोंकणी संस्कृती बरयणार जेवी सिकेर बिरंडरुकाच्या अंकलेसारकी गुंड तेळ्यांतल्या सळकासारकी हळदी पानाच्या सुगंधासारकी म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती बिरंडरुकाच्या अंकलेसारकी गुंड तेळ्यांतल्या सळकासारकी हळदी पानाच्या सुगंधासारकी म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती घुमटाक बिगडल्ल्या सामद्या पाटली माय बाबाच्या बेसावा पाटली घरी येवपाक राडेंच्या काळा पाटली म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती घुमटाक बिगडल्ल्या सामद्या पाटली माय बाबाच्या बेसावा पाटली घरी येवपाक राडेंच्या काळा पाटली म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती दर्या वेळेच्या जाळा वयली वाऱ्याक दलच्या भिंगारी वयली कणगी वालीच्या पाना वयली म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती दर्या वेळेच्या जाळा वयली वाऱ्याक दलच्या भिंगारी वयली कणगी वालीच्या पाना वयली म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती आळू देंट्याच्या विलिनाची बेडो कसरेच्या मिलनाची पुडवे साडयाच्या तुलनाची म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती आळू देंट्याच्या विलिनाची बेडो कसरेच्या मिलनाची
पुडवे साड्याच्या तुलनाची म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती पहिल्या पावसाच्या भरमळांत लिपली रोसा नासाच्या गितान धरली भिजल्या दोळ्यांनी ओपसून दिल्ली म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती पहिल्या पावसाच्या भरमळांत लिपली रोसा नासाच्या गितान धरली भिजल्या दोळ्यांनी ओपसून दिल्ली म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती देव बरें करूं. रणसिया भोव सुबीत करून तुवें कविता सांगली. थँक्यू सर. कितलें प्रॅक्टीस केलाय तुवें? सुमारपटी केला प्रॅक्टिस. सुमार बोटिंग केलाय, बाय हार्ट केलाय. सुबीत करून सुडाळाय तुजी भाव भोव सुबीत आसा. थँक्यू सर. सुडाळाय आनी सांगली रीत सगळी बरी आसा. थँक्यू सर. हां म्हाका तुज्या मम्माक डॅडाक देव बरें करूं म्हणा म्हूण सांग. आनी तुका प्रॅक्टीस दा. आनी कोणें दिला प्रॅक्टीस तुका? मम्मी आनी डॅडा. आनी कोणें? आयरीन मॅम. आयरीन मॅम कशी मेळटा तुका? आयरीन मॅम म्हळ्यार आयरीन ती जायत्या भुरग्यांक तरबेती दिवन आसता. कोड्याळांत काश्याची ती वय मू. वय. तूं तुज्या गांवांत हांव हांगा शिकता तूं खंय शिकताय तूं? न्ही हांव फोनार. फोनाचेर तुका सांगता. वय. आयरीन मॅमाक हॅट्स ऑफ म्हणटा हांव. भोव जायत्या भुरग्यांक भोव वर्सां जावन मस्त वर्सां जावन ती तरबेती दिवन आसा आनी तिची उर्बा उमेद जी आसा भुरग्यांक तरबेती दिवच्यांत. आयरीन मॅम तुका देव बरें करूं. हॅट्स ऑफ टू यू. आनी तुवेंय बरें करून म्हळाय बाबा. बरें करून म्हळाय आनी मुखारी तुवें जायत्या कवींक वाचपाचें. एकच कविता म्हणून न्हय तुवें वाचले दुसऱ्यांच्यो कविता वाचले तुवें? ना. दुसऱ्यांच्या वाच. तुका टायम मेळटना हांव जाणा तुका मस्त शिकोवंक आसता. भुरग्यांक मस्त शिकोवंक आसता. एग्जाम्स आसतात, ट्युशन आसतात, सिंगींग आसता, डान्स आसता. पूण कविताय अप्रूप तरी तूं शीक. ओके सर. हां ओके सर. शीक म्हणना वाच आनी वाचून त्यो अर्थ समजूचे प्रयत्न कर. येस सर. तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा. थँक्यू सर. या Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. आमच्या भुरग्यांची कविता आयकूंक कितले मजेदार गी. तांणी हांगासर येवन रावनचें पळोवची एक उरती सोबाय आनी एक भोव सुबीत बाळ आमच्या संगता आसा. ताची वळख आमी काणकान घेवया. सांग म्हाका नांव सांग तुजें. हांव आन्या डेसा मी पदार्थावन आयल्या. हां. आनी म्हजी फिरगज फातिमा मायाची फिरगज मी पदार्थ. ओके तांकां पुरो सांगून आयला की तूं जावं दायजी वर्ल्डाक येता म्हणून तुज्या फिरगज घरांक खबर आहा की तांकां खंय वॉट्सॅप मेसेज केल्याय की काल म्हणाली ती. आनी तूं दायजी वर्ल्डाक वेताय की तशें म्हणाली गे ती. तितले फेमस तूं फेमस की दायजी वर्ल्ड फेमस? दायजी वर्ल्ड फेमस की आतां तूं आयल्यार आमी आनी की फेमस जाता वय मो. व्हडना खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं? 6th स्टँडर्ड. ओके आज खंयची कविता विंचल्याय तुवें? म्हजो हां तुजो आप. ओके खंय आसा आप तुजो आतां? तो पळयत गेम प्रोग्राम पळयत न्हय वय बरेंकन केला पळयत. ओके कोणें बरयल्ली कविता? यशवंत डीएस. बरें. ओके बरेंकन तुवें हांगा प्रेजेंट करूंक आसा. ओके ऑल द बेस्ट. म्हज्या कवितेचें नांव म्हजो आप. बरयणार यशवंत डीएस. कितलो घटमुट म्हजो आप सगळो दीस गाद्यान करता काम. कितलो घटमुट म्हजो आप सगळो दीस गाद्यान करता काम. पिराय जाली ताची तरी नवत प्रकृतीची मातयेची भारीच वळख. पिराय जाली ताची तरी नवत प्रकृतीची मातयेची भारीच वळख. नाका ताका थंड पिझ्झा बर्गर साधे खाण सार ताक पेजनीस. नाका ताका थंड पिझ्झा बर्गर साधे खाण सार ताक पेजनीस. सरसर चलता वाट मैला पयस नांचना पुरासन ताच्या जिवान. सरसर चलता वाट मैला पयस नांचना पुरासन ताच्या जिवान. पियना बियर विस्की स्कॉच अमल पियता वाईनचे चिंबू दाग नितळ. पियना बियर विस्की स्कॉच अमल पियता वाईनचे चिंबू दाग नितळ. ना जॉन्डिस मलेरिया डायबिटीस विकास खोरे घेऊन घोळता मातयेन. ना जॉन्डिस मलेरिया डायबिटीस विकास खोरे घेऊन घोळटा मातयेन.
पेस्ट ब्रश नातरी उरल्यात दात काटू कुटू सप्ता सिंचारे चाकुले सणे पेस्ट ब्रश नातरी उरल्यात दात काटू कुटू सप्ता सिंचारे चाकुले सणे अजूनही दिष्ट सरकी धोळ्याक ना असो खाली पायाने सलता ना तका गांठी दुख अजूनही दिष्ट सरकी धोळ्याक ना असो खाली पायाने सलता ना तका गांठी दुख वासूंग नेणा बुको हाती धरून तेच कंतारा वव्यो वेस तोंडपाट वासूंग नेणा बुको हाती धरून तेच कंतारा वव्यो वेस तोंडपाट धरबेतीना शिक्षक ना उभेता तळ्यान धावता शिमटी धरून गंबळा रेड्या पाटल्यान तरबेतीना शिक्षक ना उभेता तळ्यान धावता शिमटी धरून गंबळा रेड्या पाटल्यान ना हाती पासबुक सर्टिफिकेट भुरगी नात्रा पुंतरा सदाची आस्त ना हाती पासबुक सर्टिफिकेट भुरगी नात्रा पुंतरा सदाची आस्त खोंकलीना शेलना कितलो सुटसुडीत घरान खाना नियत ताचे सूत खोंकलीना शेलना कितलो सुटसुडीत घरान खाना नियत ताचे सूत धन्यवाद आनिया कितलें सोबीत जाता तुका आयकूंक आनी कितें आयकाय म्हूण जाता म्हाका तुजो ताळो तुवें सादर करची रीत भोव अट्रॅक्टीव आकर्शीत आसा थँक्स खुशी जाली म्हाका तुवें पयले पावटी कॉम्पिटिशनाक येवचें पोएट्रीच्या इतल्या अपुरबायेन म्हणटा इदळू खंय आसलें तूं इतल्या वर्सां खंय आसलें तूं आनी केदाळे सुकय नाका पोएट्री कॉम्पिटिशन म्हळ्यार सोबीत करून तुजो ताळो सोबीत आसा सुडाळाय सोबीत आसा उतरांचो उचार सोबीत आसा हां येवंक जाय तुवें तुज्या आबाक कितली प्रायज जाली आतां कितली एज तुज्या आबाक 80 जाली ओ 80 जाली बरो घटमूट आसा की घटमूट ह्या कवितेन सांगले बरी आसा की या दुसरो म्हजो पिज्ज तशें आसलो तसो आसलो आतां ना तो ना ओके ग्रेट ग्रँडफादर पिज्जो तसो आशिल्लो न्ही आतां तुजो आब आतां सार ताक नीस पे जाणतगी दुसरें कांय ना कांय ना घटमूट आसा न्ही आतां कांबळाच्या रेड्यांक दवडायता की हांगासो ह्या कवीन सांगलो कांबळाच्या रेडे दवडायता म्हणटा तो 90 जाली ताका तुजो आब 80 जाली दवडायना न्ही पयलें दवडायतालो की गुत्तू ना तुमकां शेतां आसात की गाद्या आसात की काले आसा तुमच्या घरांत पयले आसले व्हेरी गूड ऑल द बेस्ट बरें करून सदर केलें तुवें बाबा Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. बरं वीक्षकांनो आमची शेजारची आयल्यांत बोंदेलचेंत आमचे स्टुडिओ कडेन साजे घर म्हणटा तसा पयलें ताचें नांव आमी जाणा जाल्या घट्ट नांव सांगचें म्हाका निशेल पर्ल मोंतेरो ओके आतां ह्या कवितेच्या प्रोग्रामा विशयान तुका कांय माहीत आसा हाचे पयलें खंय पळयलां गे तुवें दायजी वर्ल्डार टीव्हीची प्रोग्रामां कोंकणीर पळयतात गे तुमी पुरसत आसतना हय पळयतात केदां सकाळी राती पळयतात गे ओके कार्टून पळयताय गे ना कार्टूनांत इंट्रस्ट ना ड्रॉइंग करताय गे कळ्ळें परत ड्रॉइंग करताय नेचर गी बर्ड्स गी फेस ड्रॉइंग करताय गे आतां हांवें अशें येवन बसल्यार एक घडी तूं म्हणजे फेस ड्रॉइंग करूंक जाता गे तुका एटेम्प्ट करियेत हांव चड सोबीत दिसान गे या कशें सोबीत तुज्या ड्रॉइंगान मात्र सोबीत दिसता हांव न्हय ओके या आज खंयची कविता तुवें सिलेक्ट केल्या आई पोणगिल पडलें शेत ओ हाचें मिनींग सांगलां गे तुका मम्मीन इल्लें सांगलां गे ओके कोणें बरयल्ली कविता फेल्सी लोबोदे रेबायल ओके बरें तर तुजी कविता आयकूंक आमचे वीक्षक तयार आसात बरें करून कविता सादर करीत ओके ऑल द बेस्ट कविताचे नाव पोणगिल पडलें शेत कवयित्री फेल्सी देरेबायल एका हाती नांगोरू दुसऱ्यांत बोडी घेऊन गादे घुसलेलो बाब ना हांगा घेऊन गादे घुसलेलो बाब ना हांगा पोणगिल पडलें शेत हुन कापी जेवणा बुती कुरव्यान घेऊन हांडी बाबाच्या बुकेची कंत काढची माई ना हांगा बाबाच्या बुकेची कंत काढची माई ना हांगा
पोनगिल पडले शेत सुबीत पुसलेली मेर मोड मोजाली माती धडंग रेड्याचे जोत ना हाता धडंग रेड्याचे जोत ना हाता पोनगिल पडले शेत परमोलीक गोटी आसारे वावराक मेलचे सेजरा बिरे दोल्या दिष्टिक नांत कोणी दोल्या दिष्टिक नांत कोणी पोनगिल पडले शेत ओ बेले रंगीन गायन गायतेली बायला मायाग उरलगलचे तलेंचनांत उरलगलचे तलेंचनांत पोनगिल पडले शेत पाणपोडीचे रंगल वोंट अणबो गौत्राचे मोगा दिंट जनवायचे जाणटे सगळे नांतांगा जनवायचे जाणटे सगळे नांतांगा पोनगिल पडले शेत कुसल्ले मतीची मूर पाजल्ले कोयतीची दार मान बघून चोकुंचो कैन दिसते नांत मान बघून चोकुंचो कैन दिसते नांत पोनगिल पडले शेत शांत पियोंचे कोंगे उमालन वालची ताली वाऱ्याक दलची पाचवी पालवी नंचनांगा वाऱ्याक दलची पाचवी पालवी नंचनांगा पोनगिल पडले शेत उंचले शिकाप उंचले हुद्दे विंचले बालानी गावा पर गावा शेता हरद्यार नीट उभी बांधपा शेता हरद्यार नीट उभी बांधपा पोनगिल पडले शेत बदलली रीत रिवाज काढण्यासान संस्कृती बदलली रीत रिवाज काढण्यासान संस्कृती शेतांचे संस्कार ऐकालेंचनांत शेतांचे संस्कार ऐकालेंचनांत आता स्वच्छ पडला शीत आता स्वच्छ पडला शीत देव बरे भोव बरें निशेल भोव अपूर्बायन लांब आसा कविता तुज्या गी लांब आसा तुवें बरीकेन बाय हॅड केल्या अपूर्बायन सांगल्या आतां ही सगळी नाच म्हणटा आनी कोण आसात शेत आसा गी तुज्या घरा मुखार शेत आसा ना बाब ना माय ना रेड्यांक पळयलें तुवें रेड्यांक पळयलें तुवें रेडे येनात ओबेले आयकले केदाळे कुरल ना खंयचेय ना कोंगे नात खंयचेय ना न्ही आनी कितें उरलां काले उरलां तूं इस्कल आसाय ही गरज आसाय तुजी आनी कितें आसा तुज्या घरा आनी कितें आसा तूं आतां शेतांत कितें करतात कोणटात बेंटात लायतात वय मू झाडां लायतात तूं कितची पुरो झाडां आसा तुमगेर झाडां आसा ते तुमगेर खंयच्याची मिरसांगेची झाडां आसात भोव बरें ती कितें जिरगी मिरसांगी व्हडली मिरसांग जिरगी मिरसांग ओके 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 व्हेरी गुड भोव अपूर्बायन तुवें कविता म्हळ्याय मस्त बोटीन तूं आमच्या कविता ट्रस्टाच्या कॉम्पिटिशनाक आयलाय भोव अपूर्बायन तूं कविता सांगताय हेंच तुवें कंटिन्यू करीजे व्हडलें जाल्यार उपरांत व्हडलीं जालीं म्हणून रावय नाका कविता वाचची मात्र न्हय कविता बरोवंकी शिकायची तूं ड्रॉइंग करताय पळय तशेंच कविता बरोवंकी शिकायची आनी मुखार जायत मू चड वाचीजे तुवें बरे बूक वाचीजे कळ्ळें मू ऑल द बेस्ट Biri biri paus, biri paus. बिरी पावसाचो पयलो एपिसोड पळोवन वरती दादोसकाय भोगली इतल्या ल्हान नेणटुल्या भुरग्यांनी टीव्हीचेर कोंकणीचो श्रेश्ठ कवी मेल्विन रॉड्रिगसाचें भेसांव घेवन कविता सादर करचें पळयतना कोंकणी भाशेच्या मट्टाक एक चारित्रीक फांतें उदेलां म्हूण हांवें सांगलें ह्या माणकुल्या भुरग्यांक आनी तांकां उमेद दिवच्या वडिलांक हांव उल्हास फाटयतां आदिमागांत हांव कविता पयलें जिबेंतल्यान वळटाली उपरांत ती लिखण्यांतल्यान पानांचेर देंवन आयली फाटल्या 18 वर्सांत
मंगळुरांत आनी गोंयांत कविता ट्रस्टान हजारो भुरग्यांक आनी युवा जाणांक कविता वाचना मुखांत कोंकणी काव्य जडीचें आपट्टूक दाग पिवंक दिलो. ह्या भुरग्यांनी कोंकणी काव्याक पाकाटे दिवन मळभाक उबयला. ती भुरगीं आतां जाणटी जावन काव्यात्मक व्यक्तित्वाचो परजळ घेवन सोबन आसचें पळयतना आमकां आपुरबाय भोगता. खंयच्याकी काळार कावीन गुंतुल्ल्या कवितेक भुरग्यांचो आपट्ट थाळो मेळटाना कविता नवो जीव घेता. वर्सां वर्सां न्हिदोन आसल्या कवितेक ही भुरगीं तांचे तरणे पाकाटे दितात. आदल्या वर्सा म्हजी एक कविता पेन्नू बेका पेन्नू एका भुरग्यान दाजीवळ टीव्हीर सादर केल्ली. त्या भुरग्याचो ताळो घेवन आतां ती कविता नवी सकत घेवन वळटा. आदल्याच म्हयन्यांत एका ल्हान नेणट्या भुरग्यान म्हजी कणशेचो आदेवस कविता डॉन बॉस्को हॉलांत सादर केली. तें भुरगें कविता सादर करतना आपुट्टू एका कणशे बरी म्हाका दिसलें. ताची उतरां तितली आपुट्ट आनी पवित्र. निमाणें कविता आयकुप्यांक एक म्हजें खालतें उतार सांगता. ही नेणतुलीं भुरगीं तांच्या नेणत्या मुक्त उतरांनी जाणट्या कवींची मोतयां तुमच्या मनांत शिमडोवंक तयार जाल्यात. तांकां काळीज दिवन तुमी आयकाया. तेन्ना तुमचे भितर एक मॅजीक घडटलें, एक जादू. जिणी म्हणल्या तुमच्या कवितेक पोटलून धरून चड आनी चड मोग करूंक तुमी शकतल्यात म्हणून म्हाका भरवसो आसा. काव्याचो शेवट असो आसा, मोग करचो. देव बरें करूं. मोग जन हांव डॉक्टर ऑस्टिन प्रभू चिकागोंतून तुमचे लागीं 2 शब्द उलोवंक आशेता. बिरी बिरी पावस कोंकणी कविता शेतांत एक नवेंच साधन, तशेंच एका नव्याच उमेद दिवच्या रस्त्याचें प्रतिफलन. आनी ह्या मुखांतर आज येदोळूच सोबार नेणटी भुरगीं आपली कविता वाचन करूंक मुखार सरल्यांत आनी सांगतास सोबारां फामाद जाल्यांत भोवमनां जोडूंक मुखार आयल्यांत. आनी हे फावटी आसा परत ह्या वर्साचे तांचे साधन कविता ट्रस्ट थावन तुमचे मुखार येता. बिरी बिरी पावस. वय बिरी बिरी पावस आमच्या हितलांत देंवतना आमकां सर्वांक बारीच खुशी जाता. कित्याक तें थंड वारें आनी त्या उदकाचो शेळो आमकां नवीच उमेद हाडटा. ह्याच परी ह्या बिरबिरी पावसान आमच्या युवा तालंतांक, ल्हान भुरग्यांक तांच्या कविता वाचप्याचे रूच चडोवंक एक नवेंच बळ दिलां. हांव ह्या तर्फेन कविता ट्रस्टाच्या सरसान्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे समोर तांणी हाडच्या नव्या नव्या संगतींक आनी कोंकणी कवितेक आदार दिवन कोंकणींत चडीत कवी दिवंक, चडीत कविता वाचन जावंक कुमक करच्या तांच्या हटाक हांव तांकां तकली बगयतां. कित्याक आयच्या काळार आमकां जाय आमच्या भुरग्यांक प्रोत्साह दिवचे कोंकणी व्यक्ती आनी तांचे तावनूच आमच्या कोंकणीची जातली अभिवृद्धी. आनी ती अभिवृद्धी जाल्यार मात्र आमची कोंकणी मुखार सरतली आपल्या अभिवृद्धीन आनी आपल्या प्रसारान. तुमी सर्वां ह्या बिरी बिरी पावसा मुखांतर तुमची अभिलाषा, उत्साह, हुरूप वृद्धी करून कोंकणीक आदार दिया आनी कविता ट्रस्टाक सांगात दिया. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. गांवांत शिर्यंत्रेचो पावस केन्ना जावन येताना दायजी टीव्ही वर्ल्ड ताच्या स्टुडिओ भितर बिरी बिरी पावस आरंभ जाला.
कोंकणी कविताक नवो जीव दिल्लो, कोंकणी परजेक कविताचो मोग करून शिकयल्लो. हे कवितेचो मेस्त्री काव्यक रस्सो कवी बापू मेल्विन रुद्रीक. मेल्विनाचे कविताचे पैण विशेषतर आरंभ जाल्ले गल्फांत. आमी गल्फांत एक फुडार सुद्दां गोळो म्हूण वेता आमच्या बायल्या भुरग्यां खातीर. पूण हो व्यक्ती ह्या गांवांत पावल्या वेळार ह्या गल्फाक ताणें पांय दवरल्या वेळार ताच्या मतींत कितें दुसरें आशिल्लें. तो साहित्य विशीं चिंतलो, तो भाशा विशीं चिंतलो, तो कविताक एक फुडार दिवंक चिंतलो. आनी ह्या चिंतपाक सरीसमाज जावन ताणें तयारी आरंभ केली. हर एका शुक्रारा म्हणल्या बरी ताच्या घरा भितर तो जायत्या कोंकणी बरोवप्यांक आपयतलो आनी कविता बरोवची तरबेज दितलो, शिबिरां करतलो आनी तांकां समजयतलो आनी तांकां दितलो. तशें ताज्या त्या मिनेचो पोळ जावन आज कितलेगी कवी एक नावडती कवी जावन कोंकणीत उबे जाल्यात. मेल्वी परत गांवांत गेल्ल्या उपरांत ताची उमेद रावना, कोंकणी तेजो तो मोग उडो जावना. ताणें आणखी विशेष तरान ताजो वावर चडयलो. कविता ट्रस्ट म्हणल्या एका माध्यमाद्वारे एका ट्रस्टाद्वारे ताणें विशेष वेगवेगळ्या प्रकारांनी कोंकणीची सेवा केली. अशें ताजो वावर चलून आसतना ताणें केल्ल्या विशेष मिनातीक ताच्या त्या त्याग आनी सॅक्रिफायसाक केंद्रीय साहित्य अकादमी प्रशस्ती ताका फावो जाली. ते सगळ्यांक आमकां कोंकणी परजेक अभिमानाची आनी संतोशाची गजाल. ह्या संदर्भार जर तर कोंकणी मुखार वचचें जाल्यार कोंकणी भुरग्यांनी उलयचें, भुरग्यांची आसक्त आनी तांकां साहित्य ते आकर्शीत करचें म्हणल्या उद्देशान ताणें बिरबिरी पावसा म्हणले कवितेची शिंगळ आरंभ केली. आनी ही शिंगळ आरंभ केल्ल्या उपरांत भुरग्यांक इतली खुशी जाली की हर एक वर्सा म्हणल्या बरी भुरगीं राखून रावन केदळा बिरबिरी पावसा कार्य आरंभ जाता म्हणली वाट पळोवन आशिल्ली. आनी हर एक वर्सा म्हणल्या बरी भुरग्यांचो संख्यो 100,000 असो सडतेत गेलो. कंटीन्यू जावन ही एक बरी वाडवळ कोंकणी म्हणून हांव चिंता. कित्याक म्हणून सांगल्यार भुरग्यांचें प्रदर्शन पळयतना म्हजो मोगाचो एक एपिसोड आनी भुरग्यांचे कार्यक्रम हांव सोडवून पळयता. आनी भुरग्यांचें प्रेझेंटेशन तांणी ती एक टीव्हीर प्रेझेंट करची रीत जावं दी, उतरांची सुडाळे जावं दी, तांचे ते कॉन्फिडन्स जावं दी आनी कविता ते तांकां ती ओड जावं दी पळयतना बारीक खुशी जाता. हातूंत पळय भुरगीं ती कविता प्रॅक्टीस करतात आनी भुरगीं तो कवी कोण म्हूण ताचे विशयी समजून घेतात आनी कलेक गजाली कळना जाल्यार ती कोणाकडेन विचारतात आनी कोंकणीची ती एका तरांत सोदना करतात. हाजे सांगता घरची मेतर जातात, घरची भुरग्यां तयारी करतात, घरची भुरग्यां समजतात आनी भुरगीं घरच्या कडेन वडिलां कडेन सवाल विचारतात. तशें म्हणटा वडिलांचे मेतेरपणाक येता. तशें म्हणटा बिरी बिरी पावसा वरवीं खंडीत कोंकणीची एक वाडावळ, कोंकणीची एक जाग कुटुंबा मदें एक विशेष तरान येता म्हणलें हांवें सांगितलें. आमी जायते बरी सांगचें आसा भुरगीं कोंकणी उलयनात, तांकां अभिरूच ना, तांकां साहित्याची ओड ना म्हणून. तशें सांगूंक जायना. बिरी बिरी पावसा म्हणलें कार्य पळयतना खंडीत जावन भुरग्यांक हातूंत इंट्रस्ट आसा, भुरग्यांक हातूंत एक आकर्शीत जाल्यान ती आनी तांकां हातूंत उमेद आसा म्हणलें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी पळय आतां आजकाल वाचचें बरोवचें उणें जालां. खंय असले तरांची कार्यक्रमां टीव्हीर येवची, ती युट्यूबार जावं दी, या सोशल माध्यमार जावं दी, या खंयच्या एका प्रकारान टीव्हीर जावं दी, तशीच उरता. आनी केदळार कितल्या वर्सां उपरांत तांकां पळोवंक वतात, तांच्या कुटुंबाच्या किती प्रोग्राम पळोवंक वतात. खंडीत जावन ह्या कार्याक हांव बरें मागतां. मेल्विन आनी ताच्या पंगडाक यशस्वी मागतां. ज्यो भुरगीं मेतर जातात तांकां बरें मागतना ह्या भुरग्यांक तयार केल्ली तांचे आवय बापूय आसात तांकां हांव शाबासकी पटयतां. आनी एक संतोशची गजाल म्हूण सांगल्यार मेल्वीच्या सुरवेल्या दिसा जावन दायज दुबे संस्थो ह्या ताच्या मिसावांत एक बळिश्ट सांगात दिवन आसा आनी मुखल्या वर्सांनी मेल्वीच्या ह्या वावराक आमचो फाटीं आसतलो म्हणून सांगून तुमकां समेस्तांक बरें मागतां. कोंकणीचें बरें जावं. देव बरें करूं. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. ही आसली आमची तालेंतवंत भुरगीं आनी मुखल्या एपिसोडांत आमी तुमकां पणजी आपोवन व्हरता. गोंयची तालेंतवंत भुरगीं तुमच्या मुखार तांची कविता सादर करतली. मुखल्या हप्त्यान परत नव्यो कविता आनी नवे कंटेस्टंट स्पर्धिका सांगता परत आमी तुमच्या घरा येता. तेदो मसर पळोवनूच रावा दायची वर्ल्ड 24/7. नमस्कार.
सुखंती दुखी बेजार आयलास मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवूक येता कवितेचो पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस Biri Biri Paws Season 4